ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें म्हणून घडटा आमी पळयता कशे भाशेन देव आपले येवजणे प्रमाणे सगळें करता. मनशा मदें खूब पाटी आमकां निराशपण घडटा, कित्याक आमी सारके आमचें काम करिना, जावं घराब्यांनी, जावं शहरांनी, ओ जावं राष्ट्रांनी, ओ देशांनी. आमी पळयता की तें सगळें सारकें जायना आनी आमी निराशी जाता. त्याय काळांत तशेंच जाल्लें, लोक निराशी आसतालो. पूण देवाची येवजण पळय आसा ती देव सादी पाळटा आनी तो सारकें करून घेता. आयज आमी पळयलां कशे भाशेन इस्रायलाक ताचे ह्या पोरजेक तो एक फुडारी नेमता, सॅमसन, आनी तो कशे भाशेन जल्मता तें आमी पळयलां. मनशा कडेन घडोन आसलेलें पूण देवा कडेन घडटा. ती वांसती आसलेली पूण तिका भुरगो जाता. त्याच प्रमाणे एलिझाबेथ आनी जाकारायसाकूय ती धर्मोत आसलेली, सगळें ती कोत्ताली. तेच भाशेन आमचे मदें खूब जाणां जें करूंक जाय तें कोत्ताना आमी आपले धर्म पाळटा, पूण भुरगीं दिवपाचें आमचे कडेनूय तें देवा कडेन आसा आनी देव त्या प्रमाणे आमकां भुरगीं दिता. आनी हे भुरगे आमचे न्हय, तें देवाचें भुरगें. हे भाशेन आमी ताका सांबाळूंक जाय, ताचो परमोस करूंक जाय आनी आमी कोत्ताय. तर आमी ही कृपा मागया की आमचें जिवीत प्रत्येकाचें देवा सोबें उपजवलेलें आसा आनी देवाक आमी तें पोत्तून भेटोवन ते भाशेन आमी जिवंक जाय. ही कृपा आमी मागया. सगळ्या सांत भक्तांनी तशेंच आपलें जिवीत जाल्लें. तर आमी देवाक आर्गां दिवन आतां थोडो वेळ आमचे हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका आमी हाजीर जावया. ताचें बरेंपण आमी अणभवता तें सगळें पोत्तून ताका करया. पूण आमचे भितर जें देवाचें ना तेंय बी आमी काडून देवा सगळें प्रत्येक सुस्कारान दवरया आनी हे परी तो आमकां सगळें नितळ निर्मळ करून आपल्या बरेपणान भरून आमचें जिवीत ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक तो आमकां कृपा दिता.